नमस्कार, येवकार तुमकां. हांवें जर सद्या सांगलें तुमकां की चला हांव तुमकां खोपीन घेवन वता म्हणून, जाल्यार तुमी म्हणटले मार्जक तुज्या बरोबर खोपीन कोण येतलो काय म्हणून. पूण हांवें तेंच सांगलें की आमी खोपीन न्ही जाल्यार आमी खोप इनान या म्हणून. जाल्यार म्हाका दिसता अर्दे लोक जे आयकतात तांकां कळ्ळा आसतलें आनी ते रेडी जातले येवपा खातीर, कारण हो असो एक प्रोजेक्ट आसा जातून गोंयकार भुरग्यांनी आनी एकमेकाचे चुलत भाऊच लागता तांणी एकठांय येवन आपल्याच शेतान एक बारीकसो प्रोजेक्ट सुरू केला आनी इट हॅज बिकम अ सेन्सेशन, अ ट्रेंडींग प्रोजेक्ट. सद्या आमी आसा वाडे तळवले आनी ह्या शेतान सुरू केला सगळ्या भावांनी मेळून खोप इन. इंस्टाग्रामाचेर पयल्या उपरांत सुरवातेक तुमकां कळटलें, म्हाका दिसता तुमचे भितरले एक 50% वयर लोक हांगा आयले आसतले. पूण आमी हांगा फूड ब्लॉगींग करपाक येवना, बट आमी आयल्या त्या लोकांक मेळपाक जाणी ही आयडिया काडली, आयडिया कशी आयली आनी ती सक्सेसफूल कशी केली, आनी तांकां एप्रिशिएटूय करतले. कारण हालीं शेत म्हणटकर लोक शेतां विकपाक भायर सरता, प्लॉटींग करपाक भायर सरता, पूण ह्या भुरग्यांनी हांगा हो असो प्रोजेक्ट काडला जाका लागून हो सिजनल प्रोजेक्ट, जाका लागून तांणी इकॉनॉमिकल बेनिफिटूय न्ही जाल्यार आपल्या शेतांकूय म्हत्व वाडलां. आमचे बरोबर आसा रोहन नायक. खोपीन तकली खंयच्यान आयली? खोप आनी इन. खोपीन म्हणजे कोविडाच्या पयलीं जेन्ना कोवीड जाल्लें तेन्ना अशें जाल्लें सिच्युएशन की लोक सगळे घरात बसलेले आनी हांव स्वता इंटू डिजिटल फील्ड आनी आय ट्रॅवल अ लॉट. सो कितें जाल्लें आनी तेन्ना सगळे वर्क फ्रॉम होम ते घरा कडेन सगळो बेजार येतालो सगळ्यांक. सो आमी चिंतलें कितें सगळे म्हाजे आशिल्ले भाव आशिल्ले, हांवें म्हणलें कितें तरी अशें करुया, लोकांकूय मातशें भायर येवनी आनी जें आमकां समथींग वीच इज क्लोज टू अवर हार्ट, जें आमचें शेत आसा आनी आमकां आवडटा सगळ्यांक रांदपाक पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांकूच, ऑल आर इन टू सेम फील्ड. सो तेज्या खातीर म्हणलें कितें तरी अशें करया. सो म्हणलें चल आमी खोपिनान म्हणजे वयर शेतान कितें तरी लोकांक दिवया. आतां नांव आयलें कशें म्हणलां तुमी खोपीन. सो हांव जस्ट बसलेलो हांगा तेन्ना आनी नांवां चिंत्तालें कितें 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 आसा कितें, आनी हांगा आमची तेन्ना बारीकशी खोप म्हणटाले आमी ताका, पयलीं ती आशिल्ली चुट्टांनी. सो तेन्नाच घरा कडल्यान पप्पाचो फोन आयलो म्हणटा तूं खंय आसा? हांवें म्हणलें हांव खोपीन आसा. तेन्नाच क्लिक जालें आनी खोप आनी इन म्हणल्यार रेस्टॉरंट टायप. सो तशें करून नांव आयलें. सो दीस इज मिक्स ऑफ कोंकणी आनी इंग्लीश, आनी कोंकणीनूय तेजें बरें रिदमींग हें जावपाक लागलें. खोपीन. दोन 2020 सालान तुमी केला. आमचे बरोबर सुजय, तूं यो हांगा. सुजय खूब जाणांनी हेजे पयलीं आमच्या पासयेन पळयला आसतलो. साईद अहमदराच्या तो मोठो खामो कासाळे वाजयता, शामेळ वाजयता. सो ते दोगी जाण चुलत भाव. आनी आसा दिसता तुमचो भाव? लोक अशे चुलत भाव चवथीकूच मेळटा. तुमी म्हणल्यार आनीक गजाल आसा अशी, आमी चवथीक सगळे मेळटा आनी तो एक दीस आनी हे 4 संडे म्हणून आमी हेका म्हणटा मिनी चवथ म्हणटा घरा सदां. सो त्या निमतान आमी सगळे एक जावन हें करता अशें. बरें. संडे नांव सांग. कुणाल आनी सज्जन. तो शिपयार्डान आसता. ही इज इनटू पोल्ट्रीचे तेजे हें आसा ना पिगरीचे आसा. ओके, एक वळखतात. आनी तुजो बिझनेस डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेअर ऍप करता. सो सद्या तूं सुरू केलें तें पयलीं खुबशे जाणांक सांगता की हे 3च आयतार, वर्साचे 4च आयतार आमी करता. 4च मेन रिजन म्हणल्यार सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक टायम मेळना हें करपाक. सो आमी वी हॅव केप्ट इट जस्ट एज अ पॅशन. सो आमकां ते बिझनेस पॉयंट ऑफ व्ह्यून आमी केन्नाच पळयना हें. आनी खोपीन इज बेजिकली एक्सपिरियन्स सेंटर. वी डोंट कॉल इट की म्हणजे आमचे जे आमी हें करता लोकांक सर्व करता इट इज द बेस्ट म्हणून. कित्याक आमच्यानूय बरे कूक भायर आसा, हॉटेलान बरे कूक आसा. आमी केन्नाच क्लेम करना की वी आर द बेस्ट. आमकां फक्त लोकांक एक
बरो एक समथींग डिफरंट एक्सपिरियन्स दिवपाक जाय. सो वी कॉल इट अ एक्सपिरियन्स सेंटर. म्हणजे तुम्ही हांगा या, पावसान सत्री धरा, हातीन धरा आनी खाया. दॅट इज द एक्सपिरियन्स वी वॉन्ट टू ऑफर. आजूच पावस ना आमी शूट आयजूच पावस करता ना, पण आयतारचे पावस आसता. चडसो पावस आसता आनी तेच बरें दिसता. लोक अशे कुणग्यांचेर बसता सत्री अशी धरून आनी हातीन धरून खाता. पयले वर्स आतां वर्स म्हणसर दर वर्स करपाचें चिंतले तुमी? हय, कित्याक की वया एक म्हणल्यार मुखार अशें व्हरपाचें अशें की नाल्यार हेका लागून कोविडा टायमार चालू केल्लें न्ही आमी तें अशें. मागीर चल व्हरया. लोक परत परत मेसेजी, आरे केन्ना रे तुमचें, केन्ना म्हाका बीन खंय फ्रेंड कोण मेळटा तेन्ना रे खोपेन केन्ना रे केन्ना. मागीर सांगतालो फुडल्या वर्स रे फुडल्या वर्स. सो अशें चालू दवरता. चारूच आयतार दवरता तुमी? हय, चारूच आयतार. कित्याक सगळ्यांचें प्रोफेशन दुसरें आसा आमचें. बुकींग बी करचें कांय पडना तशें? ना, बुकींग म्हणल्यार प्री ऑर्डर सगळे प्री ऑर्डर. आमी आतां आयले डायरेक्ट जाल्यार मेळचें ना? कित्याक आमचें सिस्टमूच तें चिकनूच तशें रातचें मॅरिनेट करून दवरचें पडटा. सो तेका लागून आमकां तें झटपट अशें दिवपाक. प्री ऑर्डरा खातीर नंबर तुमी घातला हय, नंबर इंस्टाग्रामाचेर. आनी तेणे म्हणजे जे मनीस हांगा येतले तांकां पयलीं तेणी ऑर्डर दिल्ली आसता ऑर्डर दिल्ली आसता आनी तितलेच करता. तितलेच करता. चिकन काफ्रियल करता. हय, चिकन काफ्रियल. दॅट इज द ओनली डीश? ओनली डीश. ओके. सो एज यू सेड इट इज मोर ऑफ एन एक्सपिरियन्स सेंटर, नॉट एट ऑल फूड सेंटर अशें आमी केन्ना हेत करना. इट इज मोर ऑफ एक्सपिरियन्स सेंटर. तुमी लोकांकूय मातशें डिफरंट आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपिरियन्स दिवपाक पळयता. पूण पयलीं जेन्ना केलें पळय न्ही सुरवातेक, तेन्ना कशें लोकांक कशें कळ्ळें बाबू तूं यो तूं यो तुमी जेन्ना पयलीं कळ्ळें पळय न्ही, हाजें नांव सांग पळय, हो मिस जातलो नाल्यार तुमच्या ग्रुपान. नेक्स्ट जनरेशन रेयांश. नांव कितें? रेयांश. ओके. तुवें जेन्ना पयलीं हें केलें पळय, सुरवात केली, तेन्ना पयलो कस्टमर कोण तो याद आसा? पयलो कस्टमर आमीच. हांव सांगता पयलीं कितें जालें. फर्स्ट डे जेन्ना आमी स्टार्ट केलें, आमी 2 किलो चिकन केल्लें. कोणूच ना म्हणल्यार कोणूच ना. आनी आमीच हांगा खाला आनी घरा गेले. अशे 2-3 आठवडे जाले. घरा कडेन सगळ्यांक वाटले अशें करून. मागीर म्हणल्यार अशें चलपाना कितें तरी. मागीर होवूय आशिल्लो ते म्हणपाक कितें तरी करया आमी. आनी अशें करून इंस्टाग्राम तेन्ना ट्रेंड जाल्लें. आनी कितें जालें आमच्या हेज्या टायमार लॉकडावनाच्या टायमार इंस्टाग्राम हो सो ट्रेंडींग की सगळे लोकांचेर बेकरी स्टार्ट जाल्ले, हे जाल्ले. लोक सगळे घरा केक करपाक लागताले ऑनलायन. आनी सगळो ऑलमोस्ट सगळोच बिझनेस ऑनलायन जाल्लो. म्हणजे जर बिझनेस लोकल सुद्धा असलो तरी पण सगळे ऑनलाईन त्याचे हे जाताले सगळे. सो तुम्ही इंस्टाग्रामाचेर पेज केली आणि तिथून मागीर रील्स केले. जेवणाची स्किल कोणाची? रांदपाची स्किल कोणाची? रांदता म्हणल्यार रेसिपी म्हाजी, पण मागीर वो बाय प्रोफेशन इज अ केटरर. म्हणजे त्याचे इंडस्ट्रियल केटरिंग आसा वेळणा. सो तो इंडिगो हे त्या हितून बीन जेवण हे करता. सो सगळे मेळून आनी तेवूय आसतात हेल्प करपाक सगळे. मेन जेन्ना हे करता पळय आमी प्री कुक करून हांगा हाडटा. सो भितरले सगळे किचन हे तिगूय पळयता. सो इतक्या लोकांक सर्व करपाचे ते तिगूय रिस्पॉन्सिबिलिटी. लायन आसता थंय सुद्धा पावता. म्हणून आमी आयतारा येवन शूट करपाक तुमकां वेळ मेळचो नाशिल्लो. आनी टोटल आमी 15-20 जाण आसा. सो सगळे भुरगेच अशे जाणटे कोण ना, सिनियर सगळी जाण आनी सगळे वेल एड्युकेटेड आनी सगळे दुसरे प्रोफेशनल. सो डिजिटल मार्केटिंगांतल्यान केलें सगळे मोस्टली कम्प्लीट. म्हणजे आमचे ऑलमोस्ट 98% जो क्राऊड येता थ्रू इंस्टाग्राम येता. ओके. आमकां जागोय दाखय मरे पळय तरी. आनी हांगा मागीर तुमचे तुम्ही रांदून हाडटा प्री कुक एवरीथिंग इज प्री कुक. हांगा फक्त आमी सर्व करता. प्री ऑर्डर प्री कुक करता हांगा हाडटा. मागीर आतां जशे लोक येयले कोणे 5 ऑर्डर दिल्ली आसा, आमी 5 जाणांक सर्व करता, 5 जाणांक दिता. आनी रेसिपी सिक्रेट बी कितें आसा? अशें सिक्रेट रेसिपी भितरूच म्हणल्यार अशी हे आसा, तशें स्पेशल अशें कांय ना. पण आसा. हय आसा. हांगा आयकलां हांवें हे बी आयल्या एक्ट्रेसीस बी येवन गेल्या. येवपाची आशिल्ली ती, मागीर कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणून पावले ना. पूण हांगा VIP येता खुबशे जाण. रॉकी एंड मयूर म्हणून ट्रॅव्हल ब्लॉगिंग करता, ट्रॅव्हल एंड फूड्साचे, ते एकदां येवन गेले हांगसर हिस्ट्री चॅनलाचेर. अच्छा. पॉप्युलर आसा. सो ते येवन गेले. तांचो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो? तेका अशें ते ऑफ सिजनाकूच येयल्ले एक्चुअली. स्पेशल अशें तुमी ब्लॉगिंग तांकां आवडलेलें. काफ्रियालूच कित्याक घेवप भायर सांग पळय. ते तुका आवडटा म्हणून आमी खावप.
सद्याक कशें आसा सांजच्या टायमार तुमी कितें खाता गोंयान? सध्या आमी तुमकां तरी कशें? मिरची पाव खाता आनी सध्या कितें रोस ऑमलेट खाता? रस ऑमलेट खाता. कोणें चिंतलेलें सांजच्या टायमार काफ्रियल खावपाचें? ना ना तेकाच लागून आउट ऑफ द बॉक्स शेतान बसून शेतान बसून. आनी कशें आसा हो जो आसा पळय आमचो चिकन आमचो सो तो कसो आसा म्हणजे इट इज बेसिकली अ पोर्तुगीज लेगसी. Okay. सो इट वॉज कनेक्टिंग टू आमचो कॉन्सेप्ट Okay. कोपीन आनी आमी ते बरें करता तेवूय एक रिजन आसा. अच्छा आत्ता म्हणटालो पळय तो आमचे बरे आसतले अशें आतां म्हणटा ना, ना, आमी बरें करता. शुअर. आनी एकटो आयलो हो तुजो. सिद्धार्थ नायक. हय. तो बेसिकली आमचे सगळे बुकींग ते तो पळयता सगळे. आतां नंबर तो हाजो. ना नंबर माझो पूण आन्सर सगळे म्हणजे ऑर्डरी कोणाक दिवपाच्यो कितें म्हणजे ओवरऑल तो हँडल करता. प्री बुक. मॅनेजर कसो तो आमचो? मॅनेजर कसो आतां फोन नंबर कोणाचो घेवन वचू तुजो काय ताजो प्री बुक करपाक? सगळ्यांचे ओके सो आतां म्हाका दिसता हो चवथो पावसाळो तुमचो. हो चवथो सीझन. इम्प्रुवमेंट कितें आसा काय तुमी तशेंच दवरला? हय म्हणजे कितें एक कमी जालो? 5वो 20 21 22 23 आनी म्हणून ताका सारको पुस्तकार दवरला तुवें. तसो पळोवंक गेला 5वो जालो न्ही. 20 जाले 21 जाले 22 जाले 23 जाले. सारको मनीस दवरला तुवें. ओके सो सेम रेसिपी रायट फ्रॉम डे 1 टू ना. सेम आसा. ओके मागीर तुजी स्टोरी उरली आमचे कडेन आयकुपाची की पयलीं 2-3 हे अशेंच गेले तुमीच खावन जेवन घरा गेले. हय मागीर तेच जेन्ना मागीर आमी इंस्टाग्रामाचेर घालपाक लागले आनी सिन्स आय एम फ्रॉम डिजिटल मार्केटींग सो थोडे आनी मागीर थोडे इन्फ्लुएन्सर्स येवपाक लागले जेन्ना लोकां कडेन पावले की कितें तरी एक बरी प्लेस आसा हें आसा. सो जेन्ना लोक येवपाक लागले आनी आमी मागीर कांयच प्रमोशन करूना मागीर लोकूच आमचें प्रमोशन करता. सद्या आतां ह्या वर्सा जर तुमी आमी इंस्टाग्रामाची पेज पळयत आमी एकूय पोस्ट घालना सगळे लोकांचेच पोस्ट. सो बेसिकली इट इज युजर जनरेटेड कंटेंट आमचो. सो तुजी तकली ती सगळी. तशें ना सगळेच आसा. डिजिटल मार्केटिंगाक रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार कशें कोणाक कॉन्टेक्ट करप तें कळ्ळें. तुजी एड करता पळय हांव की ऑटोमॅटीक कशें ऑर्गेनीक ना फॉलोवर्स. सो खोपीन आनी लोकांनी मागीर रिस्पॉन्स दिवपाक स्टार्ट केलो. सो एवरी इयर रिस्पॉन्स वाडत गेलो आनी आमचें कशें जालें म्हणजे लोक पावसान कशें तीर्थयात्रेक वयता तशें कशें जाता. थोडे लोक अशेंय म्हणटा तुमचे कडेन वारी करपाक जाय बी म्हणून तशेंय सांगता थोडे म्हणजे आमचे 4च दीस न्ही ते. आनी मागीर आमी कोणें सांगलें ऑर्डर सुद्दां केली जाल्यार केन्नाच करिना मदीं केन्नाच करिना केन्ना दीत ना आमी एक्सक्लुझीव आमकां खावपाक सुद्दां करिना. तशें 4 आठवडे इतके हे जाता हे पळोवन चिकन पळोवन आनी फुडले वर्सा नेक्स्ट वर्सा केन्ना काय चवथा आयतार वयता कशें जाता. श्रावण बी करता काय ना तुमी? आमचे ना श्रावण करिना आमी पूण आमी श्रावणाच्या पयल्या आयताराक बंद करता. सोंपयता लास्ट लोक गटारी बी करता तेन्ना गटारी आसा तेन्ना तेजे पयलो आयतार आमचो लास्ट आसता. शेतारी करपा म्हटलें लोकांक घेवन पडून हांगा शेतान न्ही गटारी तशें. ओके देव बरें करूं. आनी कितें सांगपाचें आसा सांग. आमी शॉर्ट दवरता कारण यू नो हाव डिजिटल थिंग्स आर. तूं सांग तूं लेट आयला आमचो तरी पूण तूं कितें करता बाय प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन आमचो स्पोर्ट्सवेअर बिजनेस आसा. स्पोर्ट्साचो? हय स्पोर्ट्सवेअर. स्पोर्ट्सवेअर हय शॉप आसा? हय. ओके सो हांगा यू गॉट एसोसिएटेड विथ? हय म्हणजे आमचे सगळे कजन्स सो सगळे कजन्साचो प्रत्येकाचो वेगळो वेगळो कितें बिजनेस आसा. एक 4 आयतार आमी वांगडा आसता वांगडा एक बिजनेस करता. बिजनेस म्हळ्यार बिजनेस न्ही जस्ट फॉर फन बारीकशी चवथ. बिजनेस पॉयंट ऑफ व्यू केन्ना करीत ना. कितल्यो प्लेटी गेल्यो बी सांगपा आसा जाल्यार सांग ना जाल्यार सांगितलें जाता. काय हरकत ना. कितले रे कितले आता फर्स्ट संडे इतकं पावसान 600 प्लेट्स गेले. 600 प्लेट्स सोशलो हांगा येवन गेले. स्टार्टेड विथ 17 प्लेट्स आणि आज आमची एव्हरेज 600. 17 प्लेटींतल्यान तुमी सुरू केलें. 600 प्लेटीचेर वर्सां अशी उदरगत जायत आहा आमची. म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा पयलीं 6000 बी सांगतले तुमी. आमची फर्स्ट विकाची म्हणून इतली. सो जसो जसो वीक फुडें वयता तशें तशें वाडटलें. आमी लिमीट दवरता कित्याक सगळ्यांक केटर करप पॉसिबल जायना. सो थोडे लोक मागीर बेजारता आमी तुमकां हें करना हें करूना दिवना म्हणून. सो लोकांकूय रिक्वेस्ट आसा मातशें बेजारचें न्ही कित्याक आमचेंय लिमीट आसा. आमचोय टायम काडून आमी
शेनवारा येतात फक्त एकाच डेडिकेट करता. आमच्यात फ्रेंड्सांक दिवपाक मेळना ते फोन करता तुझे कापयाल मेळटले अरे ना मरे सॉरी म्हणचे पडटा मागीर ते म्हणटा कितें रे अशें तशेंच आसा मागीर नो वॉक-इन्स ना वॉक-इन्स आर नॉट अलाउड म्हणना आमी पळय आमी कित्याक एनकरेज करना वॉक-इन्सान. सपोज तो आयलो आनी आमचे ऑलरेडी प्री बूक आसा तेका आमी खंयच्यो दितले तेका बेश्टी पावट पडटा परत. सो ती हय ती फावटींची वेस्ट जावची न्ही म्हणून आमी वॉकिंग करच्या परस प्री बुक करा फोन मारून स्पेशली जर पयसुल्यान कोण येता जाल्यार प्री बुक करून येवचें कित्याक कोणी म्हापशेच्यान येयलो हांगसर पावलो खंयच्यान लोक येयले तुगे आतां आमचे सगळे पॅन गोवा अक्रॉस गोवा सगळे आसता. पुण्याच्यान लोक आयिल्ले पुणेच्यान सुद्दां 25 जाण आयिल्ले लास्ट वीक. हय मागीर तेज्या लास्ट इयर केरलाच्यान आनी केरलाची स्टोरी टायम आसल्यार खूब टायम आमकां. सो कितें जालें सेकंड लास्ट वीक आशिल्लो लास्ट इयर आनी आमच्यो ऑर्डर फ्रायडे म्हणल्यार फूल जाल्ल्यो आनी केरलाचो तो एकटो भुरगो तो ब्लॉगर कोण तरी. सो तेणें कॉल केलो म्हणपाक लागलो आपल्याक मेळटलें. हांवें म्हणलें ना फूल आसा. तेणें म्हाका अक्षरशः टिकेट धाडली आपल्यान गोंयान येवपाक टिकेट बूक केल्या ओनली टू एक्सपिरियन्स युअर्स हे म्हणून. सो दॅट वॉज लायक व्हेरी कशें एनकरेजिंग थिंग फॉर अस. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. टुरिस्ट अट्रॅक्शन ट्युरिस्ट अशें आमी प्रमोट करना पूण या यू कॅन कॉल इट सुरू जालें येवपाक लागले थोडे. तुमी आतां हे जेवण बरें मेळटा ते खंय वता सो तसले लोक येता केन्नाय. सो ते 4च आयतार हे तुमचे फायनल 5 आयतार केन्नाच घालचे ना आनी फॉर एवर हांगा खोपीन म्हणून एक्सपिरियन्सूय तशें कांय ना. आपलो धंदो बरो आसा हो एक मजा म्हणून करता. एक्चुअली मेन आमचो ऑब्जेक्टीव आशिल्लो एक मेळोन कितें अशें मजा कशी करया म्हणून. सकाळीं कितल्यांक सुरू जाता? पयलीं शेनवाराक आमी शेनवारच्यान स्टार्ट जाता. शेनवाराक सकाळचे 6 स्टार्ट जाता. कोथमीर हाडप हें हाडप तें धुवप सगळें करून शेनवाराक रातचे 1-2 म्हणल्यार आमी मॅरिनेशनाक घालून फ्री जाता. तशें मागीर सकाळचे 5 उठटा. 5 उठोन परत करपाक लागता आनी 2 म्हणल्यार आमचें सगळें रेडी आसता. ओके आनी 3 मागीर हांगा हाडून सुरवात 3 जाता. 3 स्टार्ट जाता. 3 ते फक्त 3 वरां. अशें लोक 2 बी येवन रावता पूण तांकां रावचें पडटा मातशें गजाली मारप तांचे कडेन थोडे आनी ओके देव बरें करूं. तरी सांग तूं आनीक सांगपा जाल्यार म्हाका सांगपा जाता तूं कितें ना जालें तुका मागीर परत मेळटा आमी साईदा मुद्दलाक चवथ लागीं पावली की हेंची याद येता आमकां. ओके देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. सो हो आशिल्लो असो प्रोजेक्ट जंय गोंयकार भुरगे एकठांय येवन आपली वडिलोपार्जीत जी जमीन आसा आनी खास करून शेत आसा थंय येवन एक असो उमेदीचो वेवसाय म्हणू शकना उमेद काडटा म्हणजे पडलें. आनी सांग तूं. हय आमी हांगा पावसान शेत रोयता. तुमी शेतूय रोयता ज्योती वरायटीचे लोकांकूय एक कळपा खातीर एनकरेज करपाक की शेताचे ते. सो म्हणजे फूल आमचे कडेन जायना करपाक इतलो मॅन पावर हे मेळना आतां. सो आमी थोडेच करता थोडे तितून करता जस्ट फॉर फन म्हणून लायता शेत लायतात. आमी अशें करना की पाडून दवरिना. ओके सो आनी हांगा कशें येवचें हे जाणून घेवपा खातीर तुमी खोपीन इंस्टाग्राम पेजीचेर चला. इंस्टाग्रामाचेर सो तुमकां सगळें मेळटलें थंयच्यान हांगा कशें येवपाचें तें मॅप बीप सगळें. कारण हांगा येवपाक मातसो डिफिकल्ट टेरेन आसा. जेंकां येवपाक कळटा तें कळटा नाजाल्यार शाणशात बी म्हणून. सो तुमी पळयता ती खाशेली पासय एंड ऑन बिहाफ ऑफ गोवा न्यूज वी ऑल्सो सॅल्यूट डॅम. कारण अशेंच गोंयकार जर फुडें चल्ले जाल्यार आमकां ती कंप्लेनी करीत बसचें पडपाना की गोंयकार गायब जाता म्हणून आमी म्हणटा पळय ते कंप्लेन करपाक पडपाना. आमी म्हणटले गोंयकार आजुनूय आसा आनी फ्युचर जनरेशन ऑफ गोंयकार आजुनूय आसा. तुमी पळयतात गोवा न्यूज.